we have investigated this matter and we are trying a solution for this. The video काढले म्हणून जायना ते. So through Komdat, through some ST ministers and all that stuff. पोयता कितें जाता तें करपाक. So we are trying our best legally as well as the other way. They are also saying that आमकां जागो मेळ्ळा we are ready to buy or something. So तुमच्या हितूंतल्यान येवन तुम्ही कम्युनिटी कडेन हे केलेले आसा इंटरॅक्शन? See, we are interacting with Komdidad, but things are a bit slow. Time वतलो पण कितें ना कितें करतले. Any other thing, any other issues that you all have taken as part of Human Rights Commission? Regarding पळय तेंका तो इशू जाला तेन्ना घर मोडला पळय तेन्ना ते लीड. Yeah, that we started a process start केला आमी सगळो investigating and all this. पयलीं कितें केलें कोर्टान ऑर्डर दिली तें मोडपाक. Then there are some violations of human rights as well. There are then. You feel that there is? Yeah, there are. Okay. Rehab करपाक जालो एक बायल आसली pregnant. Oh. So we'll try our best to do whatever is possible. And overall पळयत जाल्यार हो सिच्युएशन घर डेमोलिश केला. Do you feel it was done in the right way? It was not done in the right way. तांकां टायम सुद्दां दिवंक ना तेमी. डायरेक्ट येवन मोडलो. See, when you are demolishing something, you have to see that the occupants of the house are rehabbed. You know, and चड करून ती आमची गोंयकार कितली इलिगल हाऊसेस आहा. गव्हर्मेंटार प्रेशर हाडून ती सगळीं मोडपाची ना जाल्यार. करेक्ट. जेन्ना एक घर मोडटा तेन्ना तेंचे जे वस्तू बीन आहा ते तेंकां काडपाक टायम दिवपाक जाय काय डायरेक्ट मोडू शकता कोणूय येवन? ना येवन एज ऑन ह्युमन ग्राउंड्स, ह्युमॅनिटी ग्राउंड्स तेमी तेंकां टायम दिवपाक जाय तेंचे वस्तू करपाक सगळें. It is not fair like that. You just come and even they will be telling me that कोण सांगतालो कोण गुमटी दोत्ता कोण हें कोत्ता तें कोत्ता आनी तेंचे कडेन व्हिडिओ आसा. सो दीज आर ऑल वायलेशन्स ऑफ ह्युमन रायट्स. सो जे ऑफिसर्स हांगा ऑन सायट जेन्ना प्रेझेंट आसले डिमॉलिश करतना सो तेंचे वाटेंतल्यान ते करेक्ट आसले म्हणटा तुमी तशें केला तेन्ना? नो, इट इज रॉंग. सो ऑक्युपंटाक अलर्ट करपाक जाय. एक्चुअली पंचायत शूड नो दिस डिमॉलिशन एंड ऑल. दे शूड इन्फॉर्म देयर लोकल पीपल. पण पंचायत म्हणटा आमकां कांय खबर ना. कांयच खबर ना. तेंच हांव सरप्रायज जाता. मातशें कांयच खबर ना. अशी पंचायत रोखडीच हुंय पावता. होयच पावता. असल्या एका ते म्हणटा आमकां कांय खबर ना आनी ती बाबडी. सो इट्स नॉट फेअर. सो तांकां टायम दिवपाक जाय आसलो तेंच्यो वस्तू आहा आनी पावसाचो तेंप. आयज पळय ती पावस तुमी पळयला आसली ती कशी रावता पळय ते. व्हेरी बॅड. द सिच्युएशन इज व्हेरी बॅड. सो लेट्स सी वॉट वी कॅन डू. What is your say as far as government action should be there? Government should help because they are goons. गोंयकारांक सांबाळना जाल्यार मागीर गव्हर्मेंट आनी कसलो. आय विल बी मिटींग मिस्टर सावंत very shortly on this issue because I think he's out of station. फाल्यां नाल्यार चड करून फाल्यां वतलो हांव थंय. लेटर दिलोले थिंगा ती वचून सबमीट कर म्हणले कुमदादी. कितें म्हणून लेटर बरयला? 400 मेत्र आमकां जाग मेळटा म्हणून ताका लागून ते कोर्टाक थिंगा कोण ते एडमिटर हें फाल्यां व्हरपा पळयला आमकां यो म्हणा. असो तुमी एप्लिकेशन दिला मागला जागो दिवचो म्हणून मागला? हय. खंय हितून कोमनिदादीन? आनी आयज तुमी एप्लिकेशन बरोवन भितर इन्वायट केला? हय. ओके. आनी तुमकां केन्ना यो सांगलें आतां? फाल्यां आपयला. फाल्यां पत्ते आपयला इकरांक? हे कोणेन सांगलेलें तुमकां घाल म्हणून कोमनिदादीन? तुमी घातला वा तुमकां कोणेन सांगलेलें घाल म्हणून? कोण सांगलोले ते घाल म्हणून मागीर आमी गायले वचून. ओके. आमी फॅमिली मेंबर गेलेली वचून. आयज कितल्यांक आपयल्लें तुमकां थिंगा? आज थिंगा 12:30 यो म्हणलें. 12 पयले यो म्हणलें. मागीर आमगे वचून येयले थिंगा. सो थिंगा आतां कोमनिदादी एडमिनिस्ट्रेटरांनी दिला आनी खंय लेटर दिलां तें सेम? कुमदादी आनी हिंगा कलेक्टर ऑफिसान? कलेक्टर ऑफिसा मारगांव साउथ गोवा कलेक्टर ऑफिसान थिंगाय दिला तुमी दोगांय? दिला. हय. सो दोनूय कडेन सेम कॉपी दिल्या मागला? सेम कॉपी दिले. कितें मागला तुमी तितूंतल्यान म्हणल्यार तुमी? आम फकत आमगे घर दी म्हणून मागला. लुगार मागला घर बांदपाक? आमगे हाडलो तेंच दी म्हणून मागितलो. ओके. तितूंतल्यान हय आमकां आनी कांय ना आमगे आहा तेंच दी म्हणून सांगलें ताका. इतलें आनी कांय सांगलो ना. ओके. तुमी घेवपाक तयार आहा म्हणून सांगला? घेवपाक तयार म्हणल्यार आतां आमकां पयशे आनी कांय ना. बाबा घेवपाक पयशे ना. हेच पयशे हाडपाचे. आतां आमी तूं कास्तिकान केला तें आख्खे सगळे उडयला म्हण तें आनी